टॅक्सीवाल्यांच्या इश्यूंतल्यान मायकलाची सुटका ना। टुरिस्ट टॅक्सीवाले मर्यादित स्पीडीन गाडी चलयतात, तांकां स्पीड गव्हर्नरांची गरज ना म्हूण कळंगूटचो आमदार उपसभापती मायकल सांगता। टुरिस्ट टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नर सक्तींतल्यान काडचे म्हूण तो खंय केंद्रीय मंत्री गडकरी आनी गोंयचे येरादारी संचालकाक बरयतलो। स्पीड गव्हर्नराचो इश्यू घेवन टॅक्सीवाले मायकलाक मेळ्ळे। आयज गोंयचे टॅक्सी ओनरांक जो स्पीड गव्हर्नर घालचो म्हणून कायदो आहा, तो कायदो तेंच्यांनी सांगला तुम्ही फुडें व्हरात नाजाल्यार रद्द करा, म्हणजे हो कायदो काडचो। स्पीड गव्हर्नर शूड बी देअर फॉर ऑल व्हेकल्स, ऑल प्रायवेट व्हेकल्स। आतां म्हाजे कडेन आमची रेंज रोवर आहा, त्याची स्पीड कितली आहा? सो आय कॅन ड्रायव्ह एट अ स्पीड ऑफ 150 and they cannot drive. It's not right. So it's a tourist taxi vehicle. They always are in that limit of speed. It's their own vehicle. They can accident करी ना। So गव्हर्नमेंटाक आमी रिक्वेस्ट केल्लो की हे स्पीड गव्हर्नर ची रूल काडची म्हणून, बट इट इज दिस ऑर्डर हॅड कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आनी एक कमिटी काडलेली, तेजे वरसून काडलेली ही ऑर्डर। दे हॅड डिसायडेड which vehicles to be in part of the speed governors, which commercial vehicles. So तितून आता तेंच्यांनी लास्टाक ट्युरिस्ट टॅक्सी हाडल्या, पयली ट्युरिस्ट टॅक्सी नासली। सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की ट्युरिस्ट टॅक्सी तुमची काडची। I will make necessary letter today to Nitinji Gadkari also and Director of Transport Goa to issue memo and let them fly the vehicle. कित्याक तेंचे पोट टॅक्सी बिझनेस जे आमचे अनएम्प्लॉयड युथान घातला, जे आमच्या गोंयकारांनी घातला, that is the only business which is in the hands of the locals. मायकल सांगता ते सध्या टॅक्सीवाल्यांनी मानून घेतला, फुडलें पण आयज मायकलाक आमी विचारूंक गेल्ले कितें तरी तुवें आमकां स्पीड गव्हर्नर रिलीफ दिता म्हणून सांगलो। तो अजून कांय तुवें दिवंक ना, पूण आयज ताका आमी जाप विचारपाक गेल्ले। जाप विचारता जायतें हितून आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा। तेणी सांगलां आयज CS किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजे कडल्यान आमी मिटींग करून आमी हें वार्तालाप करतले। अजून मेरेन तेजें फळ येवंक ना। तेच्या नंतर जें कितें वयतलें तें आमकां तुमी मागीर आमी टॅक्सीवाल्यांच्या इश्यूंचेर मायकलान आपल्याच सरकाराक इतलो तेंप शिटकावण्यो दिवन जाल्यो, निमणे मायकलूच निवला। हे फावट ताची टॅक्सीवाल्यां मुखार मंत्री खात्यांकडेन पत्र व्यवहाराची भाशा, राजीनाम्याच्यो घोशणा सध्या तरी नात। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। दर्या खवाळा सकाळीं पातळी वाडून गोंयच्या दर्यादेगांनी उदक हिसपा भायर वयर मारलें। 12 ऑक्टोबर मेरेन अस्तंत मध्य अरबी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण हवामान खात्याची नुस्तेमारांक शिटकावणी। अरबी दर्या आनी बंगालच्या उपसागरांत 2 चक्रीवादळां आयल्यांत। फुडल्या 2 दिसांत पावस पडूं येता। पळयात कोलवा, बेताबाटी, कांदोळेची मिनी सुनामी। Presently, Goa weather will be some thunderstorm activity will be there for next 2 days. It is due to the moisture coming from the Arabian Sea and Bay of Bengal both, because 2 cyclones have been formed, one in Arabian Sea, one in Bay of Bengal. So Arabian Sea cyclone Luban is moving away from the Indian coast. It is likely to hit Oman coast during the next 1 or 2 days. And another cyclone Titli, which has formed in the Bay of Bengal, it is likely to hit the Odisha coast. But afterward it will recover and it will move northward and it will go towards West Bengal and Bangladesh. So none of the cyclone is coming towards Goa, so much effect will be not there. Only due to this some moisture will come, and next 2 days we will find some thunderstorm activity at few places over the Goa. Warning for the fishermen. Up to 75 kilometer coastal area, no warning is there. Beyond that, up to 12th, there will fishermen have been advised not to venture into the deep sea. Particularly, this warning is for West Central Arabian Sea, where this cyclone exists as present. So, fishermen are advised not to go in that direction. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।